नमस्कार योकार गोवा टुडे दीप्ती नागवेकार। सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। पर्वरे खापरेश्वर देवस्थानाविशीं 2019तले कमिटीचो सुप्रीम कोर्टान कन्सेंट। देऊळ गेले सर्व्हिस रोडाक, मोडचे ना म्हूण सांगून रातोरात कारवाय। कोर्टान कित्याक गेले ना? खासगी रानांचे 855 सर्वे भू रूपांतराची सनद दिवंक मेळची ना। सुप्रीम कोर्टाची सरकाराक अंतरीम ऑर्ड। गोवा फाउंडेशनान घाल्ली याचिका। जीपीएससीच्या वांगडी पदार नेम धड्यार मारून उदय सिंग राव राणेचे थेट नेमणुकेक हायकोर्टान आव्हान। सरकार जीपीएससीक नोटीस, हेरांक संद ना, जायरातूय ना। वीज खात्याक देणे आशिल्ली 20% रक्कम भरची। हायकोर्टाची इंटरनेट सर्व्हिस प्रोवायडरांक ऑर्ड। केबल ऑपरेटरान वेल्या याचिकेचेर फाल्यां सुनावणी। छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर वादग्रस्त विधान करपी उदय भेंब्रेचो निषेध। इतिहासाची मोडतोड करतल्या आड कायदो हाडचो। अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाज संघटना कुंकळे। कार्लोसाचे एक्स्टॉर्शन केशींत कुकेशा आड क्रायम ब्रांचीचो एफआयआर हायकोर्टांत रद्द। मॅटर सेटल, कुकेशाक 1 लाखाची फायन। व्हिडिओ खंय व्हायरल करूं ना। आणि मॅरेज सर्टिफिकेटीक बोगस रेजिडेंस सर्टिफिकेट प्रकरणात दोगांक अटक। रायचो जुझे डिसुजा आणि बेंगळुरूचो न्हवरो जेराल्डाक 5 दिसांची पुलीस कस्टडी। पर्वरे खापरेश्वर देवस्थानाक हात घालपाच्या प्रकरणात बरीच कोफुसावां। देवस्थानाचो घात समितीन केलो काय सरकारान असो प्रश्न। देवस्थानाच्या वांगड्यांनी फ्लायओव्हराक सुप्रीम कोर्टान कन्सेंट दिल्लो, तेन्ना सिंगल खांब्यांचो डिझायन फिक्स जाल्लो। फ्लायओव्हराचो कन्सेंट वापरून सर्व्हिस रोडाक देऊळ मोडला। समिती हायकोर्टान कित्याक गेली ना तेवूय प्रश्नचिन्ह। पर्वरे खापरेश्वराच्या देवस्थानाचेर बुलडोजर चल्लो, मात ते खातीर कन्सेंट देवस्थानान दिल्लो म्हूण कांय जाण उलयतात, तातूंत तथ्य ना। देवस्थानाची सुत्रां सांगतात ते प्रमाण कन्सेंट दिल्लो एका खांब्यावयल्या फ्लायओव्हराच्या डिझायनी खातीर। पयलींची डिझायन आशिल्ली 2 खांब्यावेली, मात नवे डिझायनीत देवस्थान सुरक्षीत उरतालें। आतां खंय निमित्त केले सर्व्हिस रोडाचे। देवस्थानाचो आदलो कन्सेंट वापरलो सर्व्हिस रोडा खातीर। देवस्थान वचना म्हूण सांगून सरकारान खंय देवस्थानाच्या वांगड्यांची दिशाभूल करून तांकां कोर्टात वचपा पासून आडायलें आनी रातोरात देवस्थानाक हात घातलो। सुत्रां सांगतात सगळें चल्लां ते पयशा खातीर, लॉबी खातीर। काँग्रेस फुडारी सुनील कवठणकारान थंय देवस्थानाच्या फाटल्यान आशिल्ली व्हडली बिल्डींग आनी मॉलाचोय उल्लेख केला। नव्यान आयिल्ले म्हायते प्रमाण ह्या प्रोजेक्टाचेर खंय टोल प्लाझा येतलो आनी थंयच खंय तरी देवस्थाना खातीर सुवात सोदपाचे यत्न चल्ल्यात। म्हळ्यार देवाक विचारिनासतना ताका सीमे भायरूच दवरपाचें चल्लां म्हूण सुत्रांची म्हायती। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। 855 सर्वे नंबरातल्या खासगी रानांनी ह्या फुडें कन्वर्जन सनद दिवंक मेळची ना। सुप्रीम कोर्टाची अंतरीम ऑर्ड। गोवा फाउंडेशनान कन्वर्जना विशीं हायकोर्टान याचिका घाल्ली। थॉमस आनी आराव समितीन 2018 प्रायव्हेट फॉरेस्टा विशीं रिपोर्ट दिल्लो। मॅटर कोर्टान पावले उपरांत कितल्यो सनदी दिल्यात काय म्हूण सरकाराक प्रस्न। जापेक 4 सप्तकां। जीपीएससीच्या वांगडी पदाचेर उदय सिंग श्रीकांत राव राणेचे नेमणुकेक विरोध करूंक जनहीत याचिका हायकोर्टान। हे विशीं गोंय सरकार, जीपीएससी आनी हेर प्रतिवाद्यांक हायकोर्टान नोटीस काडल्या। राव राणेची नेमणूक करतना खंय चवकशी करूं ना, ताची फाटभूंय तपासूं ना, सिलेक्शनाक जायरातूय ना। याचिकादाराचो दावो। केस 26 मार्चाक। फर्स्ट यू ट्राय टू गेट द मॅक्सिमम टॅलंट। कितले लोकांचे तुम्ही बायोडेटा घेवपाक जाय, कितले लोकांचे CV पळोवपाक जाय। दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। सेकंड पार्ट ऑफ इट इज स्क्रुटिनी करूंक जाय। इन दी स्क्रुटिनी असेसमेंट आसपाक जाय
ते असेसमेंट कांय केलें ना. सो एकू मनशाचो आंकडो तूं CM सांगता जाल्यार हो मिनिस्टर खंयचो सांगता जाल्यार हे मनशा घाल म्हूण एज अ GPSC member and who afterwards could become a GPSC chairman. These are very important constitutional posts. And तुम्ही जाणार ते GPSC holds all these gazetted posts, selections, promotions, even relaxations and consultation with GPSC is often required by the government for these high ranking posts. तुगे मनशा गायल जाल्यार कितें जाता? It raises suspicion. You may like to appoint someone who is your man, that's fine, but follow the process and do it in accordance with law. A high-handedness आता, a arbitrary जाता, violation of Article 14 and of fair play and fair administration. Because when you try to give a note, appoint this man, and on that note, they appoint zale, this is the flaw of the whole system from the beginning, from its inception started. वीज खात्याक दिवपा देणे आशिल्ले रकमेची उण्यांत उणी 20% रक्कम भरची. हायकोर्टाची इंटरनेट सर्व्हिस प्रोवायडरांक अर्द. ऑपरेटरांचो आंकडो आनी येणावळीची म्हायती कोर्टाक दिवची. केस 11 मार्चाक दवरल्या. केबल ऑपरेटरां विशींची याचिका बुधवारा दवरल्या. फाटल्या कांय वर्सां सावन लायटीच्या खांब्यावयल्या केबलांची येणावळ वीज खात्याकडेन येवपाची आशिल्ली. प्रकरण कोर्टान पावले. मंगळारा सुनावणी जाली. वीज खात्याक दिवपा आशिल्ली थकबाकीची उण्यांत उणी 20% रक्कम भरची म्हूण हायकोर्टान इंटरनेट सर्व्हिस प्रोवायडरांक अर्द दिल्या. Today the matter was there in the High Court, and it has been directed by the High Court that this particular matter which has come today will be taken up in the next week, and other matter which is there which will be coming up tomorrow. So the payment has to be done by the cable operators. That again it is said in the court. Full amount or part So payment? part 20%. 20%. So can we say that High Court has ordered, or it has been suggested by the High Court? What should It be? is as long as today it is suggested by, or no orders have come yet. So matter is kept, this cable operators matter next week. Next week. Thank you. Next week. Both the petitions have to be taken together. No, one petition will come tomorrow, and today's petition will come next week. These are two separate petitions, because one petition is on cables was challenging the tender of ITNL, and this petition is independent. ISP petition, they have not paid anything. That petition is separately independent. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. छत्रपती शिवाजी महाराजाचे गोंयचेर राज्य नाशिल्ले म्हूण वादग्रस्त विधान करपी आदलो आमदार आनी साहित्यीक उदय भेंब्र्याचो निशेध करूंक अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाज संघटना कुंकळे. चुकीचो इतिहास पातळावपी इतिहासाची मोडतोड करतल्यान आड खर कायदो हाडचो म्हूण संघटनेचो थाराव. भेंब्र्याची व्यक्तव्या खंय हॅबिच्युअल. भेंब्र्याची तुलना शिवाजी महाराजां वांगडा करतल्यांचो निशेध. छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर वादग्रस्त विधान करपी आदलो आमदार आणि साहित्यीक उदय भेंब्र्याचो निशेध करूंक अखिल गोमंतकीय क्षत्रिय मराठा समाज संघटना कुंकळे पावली. म्हज्या आराध्य दैवताक हांगातल्यान बायलो पळोवन व्हेल्यो, भुरग्यांक पळोवन व्हेले अशें म्हणटवाचें धाडस केलें. ताका तुमी जर जाणटो म्हणटात जाल्यार औरंगजेबूय जाणटो आशिल्लो. ताका शिवाजी महाराजा कडेन झगडटना हें जावंक ना. खास करून अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाज आमच्या आराध्य दैवताचो जाणे अपमान केला ताजो आमी तीव्र शब्दांत निशेध करतात आणि सरकाराक विनंती करता, कायद्यान जे शक्य आसा तो सगळे कायदे ह्या मनशाच्या विरुद्ध धरचे. ताका जी सजा आसा ती जावपाक जाय, की सरकारान एक खर असो कायदो काडचो. जे लोक अशा मानसिक विकृतीचे लोक, अशा ऐतिहासिक जी हिस्टोरिकल फिगर आसा त्यांच्या बद्दल अपमानकारक जर शब्द उलयतात तांकां खर कारवाय करपाचो खर असो एक्ट सरकारान करचो आणि गोंय सरकारान तो लागू करचो. काही जाण छत्रपती शिवाजी महाराज आणि उदय भेंब्र्याची तुलना करता. अरे तुमची येदी कापसतात. हेका जर छत्रपती शिवाजी महाराज किंवा आपले दैवत मानतात, कोणाक त्या उदय भेंब्र्याक, तुम्ही घरा वचून ताची पूजा करा, वी डोंट माइंड. तुम्ही ताच्या देऊळ बांदा, पण आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराजा कडेन, या शिवप्रेमींच्या छत्रपती शिवाजी महाराजा कडेन ताची तुलना जायना आणि जावची ना. आम्ही काणाकूच ही हिस्ट्री आणि छत्रपती शिवाजी हिस्ट्री आम्ही तो येयला म्हूण प्रज्वल सेकंड हँडेन सचिन मोडगे तेणें हांव तितूंत वचना, कित्याक ते हिस्टोरियन
तेमी ताका पॉयंट टू पॉयंट रिप्लाय केला आनी ताका 1-2 येना आतां रिप्लाय करपाक. बट हेका आमी होगळ लावपाना. तो जाणटो आसूं कितें आसूं, कित्याक तो सदांच आमचे रिवोल्ट जावं शिवाजीचेर ताका जाय ते बळयता. मॅरेज सर्टिफिकेटीक बोगस रेजिडन्स सर्टिफिकेट प्रकरणात दोगांक अटक. रायच्या जुझे डिसुजा आणि बेंगळूरच्या जेराल्डाक 5 दीस फातोड्ड्या पुलीस कस्टडी. जेराल्डाक जुझेन खंय बोगस रेजिडन्स सर्टिफिकेट करून दिल्ले. ती सर्टिफिकेट मॅरेज रजिस्ट्रेशनाक वापरिल्ली. साश्टीचो सब रेजिस्ट्रार आणि दक्षिण गोयच्या आदवोगाद संघटनेन चौकशी मागल्या. फेक रेजिडन्स सर्टिफिकेटीची प्रकरणां वाडिल्ल्यान कांय दिसा आदीं साऊथ गोवा एडवोकेट्स असोसिएशन आणि साश्टीच्या सब रेजिस्ट्रारान फातोड्डा पुलिशेंत कागाळ दिल्ली. मॅरेज रजिस्ट्रेशना खातीर बोगस रेजिडन्स सर्टिफिकेटी वापरिल्ल्याच्यो घडणुको उक्ताडार आयल्या उपरांत कागाळ केल्ली. पुलिशेन हे प्रकरणात 2 जाणांक अटक केल्या. फुडलो तपास चल्ला. 2 दीस फाटीं फातोड्डा पुलिसीन एक केसीन जुझे डिसुजा ज्यो गांवांत रायचो हाका तशेंच जेरल्ड गांवांत बेंगलोरचो हांकां दोगांयकूय अरेस्ट केल्यात. अशें आयकूंक येता की जेरल्ड कांय म्हयने फाटीं आपली सिवील मॅरेज रजिस्टर करपाक बेंगलोर सावन गोंया आयिल्लो आनी तेन्ना तो हे जुझे डिसुजाक मेवलो आनी जुझे डिसुजान ताका फेक रेजिडन्स सर्टिफिकेट तयार करून दिली आनी जेरल्डान ते उपरांत आपलें सिवील मॅरेज रजिस्टर केली. उपरांत हाचेर इन्क्वायरी जाली आनी इन्क्वायरी जाल्या उपरांत आतां गमन येयला की हे दोगांय फेक रेजिडन्स सर्टिफिकेट हे इशूआन इनवॉल्व आहा म्हणून. सो तांकां दोगांयकूय फातोड्डा पुलिसांनी अरेस्ट केल्यात आनी फातोड्डा पुलीस हातूंत आनीकूय चौकशी तांची चालू आसा. कित्याक ही एकूच सर्टिफिकेट न्हय पूण असल्यो जायत्यो फेक रेजिडन्स सर्टिफिकेटो सब रजिस्ट्राराच्या ऑफिसान मेवलेल्यो आसात. मजगती कोट्यांनी रुपयांच्या स्कॅमातलो मुखेल आरोपी मायरन रॉड्रिक्साचे घरकान्नीक दिपाली परबाक क्रायम ब्रांचीन अटक केल्या. पुलिशेन दिल्ले म्हायते प्रमाण दिपालीचो ह्या स्कॅमात तितलोच वांटो आशिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण. 100% आयुर्वेदिक. आदल्या वीज मंत्र्यांनी फक्त आपल्या मतदारसंघात अंडरग्राउंड केबलिंग केला. हांवें पुराय गोंयभर काम केला. पेडण्या अंडरग्राउंड केबलिंगाच्या उक्तावणाक मंत्री सुदीन उलयलो. कालोराच्या दिसांनी चड पावर लागता. उद्देगाची बिलां वाडटात. एक्स्ट्रा भार तांचेर. लोकांची वाडयनात. लोकांचो खंय बिलाच्या नांवान बेटोच बोवाळ. गोंयभर अंडरग्राउंड वीज केबल घालपाक सरकाराचो यत्न चल्ला. मंगळारा पेडणे अंडरग्राउंड केबलिंगाचे उक्तावण वेळार वीज मंत्री सुदिनान आपूण केल्ल्या कामांचो पाडोच वाचलो. आदल्या वीज मंत्र्यांनी फकत आपल्या मतदारसंघा पुरता अंडरग्राउंड केबलिंग केला. आणि म्हाका दिसता गोवा हे पयले राज्य भारतांतले राज्य म्हणजे हे आसा तुमची युनियन टेरिटरी आसा दिल्ली. पूण गोवा हे पयले राज्य भारतांतले 11 kV आनी 33 kV अंडरग्राउंड गोंयांत गोवा हांव अभिमानान सांगता हें काम आमी गोंयभर केलां. हांव अशें म्हणना की फाटल्या मंत्र्यांनी हें काम केलां. तांणी केलां. फॉर एग्जाम्पल दिगंबर कामतीन पर्यंत केलां. अलेक्स सिक्वेरान ताजे कॉन्स्टिट्युएन्सी पर्यंत केलां. निलेश कामरान ताजे कॉन्स्टिट्युएन्सी पर्यंत केलां. मिलिंद नायकान आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी पर्यंत केला. जो जो पॉवर मिनिस्टर जाला ताणें आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी. पूण हांवें आनी चीफ मिनिस्टरान सबंद गोंयांत काम केलें. आनी आज हांव अभिमानान जर आमी तितले पुरते मर्यादेक जावना. आमी त्या शिवाय सगळीं जी सबस्टेशन आसा सबंद गोंयची ती अपग्रेडेशन चालू केलें. लोक खंय बिलां वाडयले बेश्टो बोवाळ मारतात. मात गरमेच्या दिसांनी चड वीज निर्मिती जाय
इंडस्ट्रींक बिलां वाडोवन वसूल करता लोकांची वाडयना सुदीन उलयलो. म्हणजे मे आणि एप्रिल ह्या हेतून जो आपले एक्स्ट्रा वीज लागता इतले हातून 150 मेगावॅट आसूं 100 मेगावॅट आसूं ती वीज आमकां एक्स्ट्रा पयशांनी घेवची पडटा आनी त्या आमचो रेट मातसो वाडोवचो पडटा इंडस्ट्री खातीर. आमी तुमकां वाडयना पूण इंडस्ट्री खातीर पूण आज अशें ना एक पयसो सुद्दां वाडयलो जाल्यार लोकांचो बोवाळ पडटा आनी पत्रकार तयारी आसता बरोवपाचे. हांव वायट काय उलयना तें बरोवपाकूच जाय आनी विरोधी पक्ष ते घेवन मुखार वता बाबा आपलें काम कितें केलां हें पळयना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. एमएलए कार्लोस एक्सटॉर्शन केशीन क्रायम ब्रांचीन कुकेश रावता आड केल्लो एफआयआर हायकोर्टान रद्द केलो. एफआयआर रद्द करपाक कागाळ करपी आमदार कार्लोसाक कसलीच हरकत ना म्हूण हायकोर्टान एफआयआर रद्द केला. मात कुकेशाक 1 लाखाची फायन. मॅटर दोगांय मदीं सेटल म्हूण रावतान एफआयआर रद्द करूंक अर्ज घाल्लो. मॉर्फ व्हिडिओ व्हायरल करपाची धमकी दिवन आमदार कार्लोसा कडल्यान पयशे उखलपाच्या प्रकरणात दुबाविता आड क्रायम ब्रांचीन केल्ली एफआयआर हायकोर्टान रद्द केल्या. मॅटर दोगांय मदीं सेटल जाला अशें म्हणीत आरोपी कुकेशान एफआयआर रद्द करपाची याचिका घातिल्ली. मंगळारच्या सुनावणे वेळार आरोपीच्या मागणेक सरकारी आदवोगादान विरोध केलो. कागाळकार एक आमदार आनी नामनेचो आदवोगाद देखून अशे तरेन एफआयआर रद्द केल्यार समाजात चुकीचो संदेश वचूं येता असो सरकाराच्या आदवोगादान आर्ग्युमेंट घातिल्लो. फिर्यादी आमदाराची एफआयआर रद्द करपाक कांयच हरकत ना अशें लक्षात आयल्या उपरांत हायकोर्टान एफआयआर रद्द केल्या. तशेंच मुकेशाक 1 लाख रुपयाची फायन घातल्या. The matter came up for hearing today and the court was pleased to quash and set aside the FIR and has ordered no further investigation in terms of the prayer as was made by the petitioner. Though the grounds on which we asked for quashing of FIR was that at the end of the day it has been settled between my client and respondent number 3. So where was the question of going ahead with this particular matter, because it can never land up in a conviction. Of course, the prosecution vehemently opposed this on the ground that it shakes up the social fabric and that there should be a strong deterrent in these cases. The court considered those arguments also and said that at the end of the day, if it's not going to land up in a conviction, then the only deterrent that it could impose was by awarding costs. So now the petitioner has been ordered by the court to deposit a cost of 1 lakh directly in the account of police welfare, and this is going to be a pinch for the for my client not to commit any such offences. Of course, it was never our case that we have committed. We just said that there was some misunderstanding, but it should be serving as a deterrent. The prosecution did oppose it on various counts. One of them was that the respondent number 3 is a public figure. So if such things could happen to a public figure, what about a common man and things like that. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. महाराष्ट्राचो आमदार अबू आझमीच्या पूत फरान आझमीन कानोळे पिस्तॉल नेमले. पुलिशेन 4 जाणां आड एफआयआर नोंद केला. सोमारा राती कानोळे पर्यटक आनी थळाव्यांमदीं रोड रेज. गाडयेचो इंडिकेटर दाखोवंक ना म्हूण रागान कांय जाणांनी महाराष्ट्राच्या पर्यटकाची गाडी आडायली. वाद वाडल्या उपरांत खंय अबू फरान आझमी म्हणटा त्या पर्यटकान थळाव्यांचेर पिस्तॉल नेमले. सोमारा राती कानोळे पर्यटक आनी थळाव्यांमदीं जाल्ल्या रोड रेजीत अबू फरहान अझमी ह्या महाराष्ट्राच्या पर्यटका आड तशेंच कांय थळाव्यां आड पुलिशेन एफआयआर नोंद केला. इंडिकेटर दाखोवंक ना म्हण कांय थळाव्यांनी गाडी आडायली. अबू फरहान अझमी हो महाराष्ट्राच्या राजकी फुडाऱ्याचो पूत तशेंच फामाद अभिनेत्री आयेशा टाकियाचो घोव म्हण कळटा. राती वाद जाल्या उपरांत बोवाळ जाल्ल्यान थंय बरेच लोक जमले. वाद वाडल्या उपरांत अझमीन आपले कडेन लायसन आशिल्ले पिस्तॉल थंयच्या लोकांचेर नेमले. लोकांनी प्रकरण पुलिशेंत पावयलें. पुलिशेन अबू फरहान अझमी, झियॉन फर्नांडीस, जोसेफ फर्नांडीस आनी श्याम हांचेर एफआयआर नोंद केल्या. कलंगूट पुलिसांनी पीएन इन्क्वायरी केली त्याच्या कडेन ते गना बद्दल
तेन्ना तेणें त्या गन बी आहा तेणें तेजें लायसन दाखयल्लें आसा, तेजे कडेन लायसन आसा आनी तो म्हणटा आपूण एक महाराष्ट्राचो एक आमदार आहा, तेजो चेडो अहो म्हणटा, तेणें PIकूय हेच सांगिल्लें आसा. आनी जेन्ना पुलिसांनी तांकां सांगलें तुमी कंप्लेंट दियात, पूण तेंच्यांनी कंप्लेंट दिल्ली ना. तेणें तें म्हणपा लागलें आमी सेटल केल्या. थंय तेंच्यांनी इतको ड्रामा केलो कानोळे ते स्पॉटार जेन्ना खंय गाडी लागिल्ली थंय, आनी पुलीस स्टेशनान म्हणपा लागले आमी सेटल केलें. पूण थंय इतको सिच्युएशन टेन्स जाल्लें, तेज्या खातीर कलंगूट पुलिसांनी ह्या हेजेर खुद्द जो हो आसलो ऑफिसर आसलो तेणें कंप्लेंट दिल्ली आसा ह्या हेजेर. ह्या प्रकरणा उपरांत अभिनेत्री आयेशा टाकियान आपले घोवाक समर्थन दीत थळाव्या गुंडांनी तिच्या घोवाक आनी चल्याक वरांची वरां धमकायले, मारहाण केल्ल्यान दोगांच्याय जिवाक धोको निर्माण जालो असो दावो केला. गोंयांत महाराष्ट्रा आड बरोच द्वेष पातळ्ळा अशेंय अभिनेत्री आपले प्रतिक्रियेत म्हणटा. घडणुकेचे पुरावे आनी ताचे व्हिडियोय आशिल्ल्याचो अभिनेत्रीन दावो केला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बोरये देऊळ वाड्यावेल्या टॉपकोला कडेन गजांत लक्ष्मी ज्वेलरी शॉपाक उजो. शॉपाचो मालक संकेत केरकार जखमी. भांगर वितळावंक वापरतात त्या गॅस सिलिंडराचे पायप फुटले आनी खंय उजो पेटलो. फोंड्या फायर ब्रिगेडीन आटपा हाडलो. 51,000चे खंय लुकसाण. मंगळारा बोरयेच्या एका ज्वेलरी शॉपाक उजो लागलो. आयज मॉर्निंग आमकां पणजे कंट्रोल रूमांतल्यान 10:50 वर्सां आमकां एक कॉल येयल्ले की ज्वेलरी शॉपाक उजो पेटला. इमिजिएटली टर्न आउट करून पॉयंटार पावले. टॉपकोला कडेन गजांत लक्ष्मी ज्वेलरी शॉप. हाका जे भितर मेल्ट करताले ज्वेलरी ते पायपांतल्यान थंय कितें ओपन जावन तेतून उजो पेटलो. सो हे इन्सिडंटान ऑलरेडी उजो कंट्रोलान आसा, उजो पालयल्लो आसा. कितलें नुकसान म्हटलें कितें की AC जाळे तितले पेंटची तेच्या प्रत्येक 50,000 नुकसान जालें. घडणुकेत शॉपाचो धनी संकेत कारेकार जखमी जाला. संकेत कारेकर हो जो ओनर आहा शॉपाचो तो इंजर्ड जाता. ताका ऑलरेडी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान रेफर केल्लो आसा. तो सायडीच्या शॉपाचेर जो फायर एक्सटिंग्विशर हाडपाक वतालो सो त्या टायमार कितें जालें की ते चावी नासल्या कारणान तेणें फॉट मारली ग्लासाचेर. ते ग्लास लागून तो कट जालो पांय ताचो मातसो आनी ताका रेफर केला. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. ह्या फुडें पगारवाडी सयत GHRDCच्या कर्मचाऱ्यांक वेगवेगळ्यो सवलती मेळटल्यो. मुख्यमंत्री उलयला. गोंय मनीसबळ उदरगत महामंडळाचे वर्सुकी दिसा मुख्यमंत्र्याची घोशणा. GHRDC नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट महामंडळा वरवीं मेळून कर्मचाऱ्यां खातीर वेगवेगळे डिप्लोमा हाडपाचो विचार चल्ला. मंगळारा रवींद्र भवन सांखळेत जाल्ल्या गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटाच्या एन्युअल डे निमतान कर्मचाऱ्यां खातीर मुख्यमंत्र्यान वेगवेगळ्या सुविधांची घोशणा केल्या. कर्मचाऱ्यांक पगारवाडी सयत वेगवेगळ्यो सवलती सरकार दितले म्हण मुख्यमंत्र्याची घोशणा. 7 दीस कॅज्युअल लीव, 15 दीस तुमकां प्रिविलेज लीव ही तुमकां ऑलरेडी मेळटा. हाज्या भायर आमी मॅटर्निटी लीव दिवपा खातीर आनी मॅटर्निटी लीव जी तुमकां दिवपाक जाय इट इज फॉर द 3 months या 6 months. 6 months मॅटर्निटी लीव हाज्या फुडें सगळ्या महिलांक कंपल्सरी मेळटली जेंका इलिजिबल आहा ती. आनी त्या इलिजिबल आसतना महिलांक पेड लीव मेळटली. हांव तेंच सांगता कारण आतापर्यंत ह्या कॉर्पोरेशनाक जो दुय्यम दर्ज्यात पळयताले त्या दुय्यम दर्ज्यान पळोवपाची गरज ना. आमी ताका एट पार विथ द गव्हर्मेंट स्टाफ हाज्या बरोबर हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा. नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आणि GHRDCच्या जोड पालवान कर्मचाऱ्यां खातीर वेगवेगळे डिप्लोमा हाडटले अशें मुख्यमंत्री हे वेळार उलयलो. आमी इन फ्युचर वी आर डुईंग अवर कॉर्पोरेशन टाय अप विथ द नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट department so that our corporation is not only the corporation but it will be the institution. म्हणजे इट इज अ सर्टिफिकेट गिविंग इन्स्टिट्यूशन जातले जेणे करून तुम्ही जशें काम करता करता तुमकां वेगवेगळ्यो डिग्रीज ज्यो आहा पळय न्ही त्यो वेगवेगळ्यो डिग्रीज आनी डिप्लोमाज ताका स्किल डेव्हलपमेंटाचे डिप्लोमाज हे बी दिवपाक आमी सुरवात करतले. तशेंच GHRDCच्यो नोकऱ्यो टेम्पररी अशें लोकांनी धरचे न्हय. 2 वर्साचो प्रोबेशन पिरियड नेम आनी अटी सयत पुराय केल्यार कॉर्पोरेशनात परमनंट जातले अशें मुख्यमंत्री सांगता. आमी म्हटलां की तुमकां मेळिल्ली नोकरी ही टेम्पररी नोकरी न्ही. ही नोकरी जी आसा ही परमनंट नोकरी. आनी म्हणून आज हे सगळें सांगता आसतना
तुमचो आतापर्यंत बऱ्याच जाणांक दिसताले नोकरी मेळ्ळी काय बऱ्याच जाण विचारताले ती टेम्पररी नोकरी म्हाका कित्याक काय म्हणून. ही टेम्पररी नोकरी न्ही, 2 वर्सांचो प्रोबेशन पिरियड सोंपल्या उपरांत जो भुरगो सिन्सियरली ज्याच्या खंयसरूच एबसेंटिजम ना, जाचेर कसलीच केस जावना, जाचेर कसलीच कंप्लेन जावना, तो ऑटोमॅटिकली 2 वर्सांच्या उपरांत ह्या कॉर्पोरेशनात परमनंट स्टाफ आसतलो. ह्या आयज हांव जाहीर करता. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.